ಮಿಗಲೊಟ್ಟು ಅತುಲ್ ಕೊಡುವಣ್ಣ ಸರ್ ಅತುಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮುಲ್ಕಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಶಪುರ ವಿಂಗಡಮ್ಗೆಲೆ ಮಠ ಅಂತ ಶಪುರ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಣಕ ಅತುಲ್ ಅಣ್ಣ ಏಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುನಃ ಉಮಳರಿ ಅವ ತವಳಿ ಮಂಟಶಿಲ देश विदेश ಅದು कुंजे नेऊन पावताच आमकां प्रति वर्स हे दीस कसने काम असल्यार तांणी हांगा येवन पावन आसताच आनी एक वार आसतना कोणालाय उलयला री पराक मुल्की वच्चा आसा थंय मेळया म्हूण तितले एका कारणिके देव म्हळ्यार कसनेय बिजी असल्यार आमी मग्गे येयले ते एक वर्स भितर जत्ता म्हूण आनी नेक्स्ट इयर ते सांगू येताच देवा लागीं अशें जाल्लें देवा करून दिला तुवें म्हूण तुमकां एक भाग्याची मणका म्हळ्यार मस्त वर्स देखून देवाल सेवा मुल्कीन तूं काम करता आसा तुमी आनी तुमकांय मस्त चांग जाला म्हण हांव लेखता कसं सांगताची देवस्थाना विशयार ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುನ್ನವ ಮಳಲೆ एक वैभव देवान विशेष ರೀತಿ वाडयला म्हळ्यार आमी सान आसतना जाल्यार प्रतिश्ठे पुन्नव म्हळ्यार एक व्हड उत्सवाची जाल्यार आमकां भितर आशिल्लें कळटा एक आतां 20-25 वर्सां कोण प्रतिश्ठे पुनवेचे एक कसं म्हणटा आमी शेप आसता बरो प्रतिश्ठे पुनवेचे जनान येवची संख्या आसता बरो ते द्विगुण त्रिगुण जाला आतां तुमी तिरुपती पळयल्यार एक 100-200 वर्सां कोण तिरुपती म्हळ्यार रशियाची जाल्यार 200 वर्स फुडें आनी आज येवचे जनांचो 100 पट्टो ताजे चड जाला म्हळ्यार फेसिलिटीज चड जाला तशीची देवाले कारणीकय चडल्या आनी विश्वास देवाल वेर जनाल चडला तशीच प्रतिश्ठे पन्नव एक पंत आयल मनुष्य मागीर खंडीत तो वर्स येता देवान तांकां दिल्लेले एक अनुग्रहाचे कोणेय आसता पुरो एक म्हळ्यार आमी गेले आमची गेले समाजाचे प्रतिश्ठे पुन्नव म्हणून आनी आयकनातले मनुश्य ना तशी शियाळे अभिषेक आसता पुरो रात्री जेवणां आसता पुरो म्हळ्यार संराधनेक तशीच तदनंतर उत्सवाक दर्शनार आसता पुरो म्हळ्यार एक हायलायट म्हूण न्ही सकाळच्या टायमार तुमी पळयले आतां आयचे सकाळचे दाखोवन एक विशय पळयला आमी प्रतिश्ठे पुनवेचे सकाळीचे आमगेले घरखड दाखोवन देवान एक दिलेलो भाग्य आमकां नजर काणीक म्हूण बार सरता नजर काणीक म्हूण आमी हांगा फावयत नजर काणीक म्हळ्यार कसो न्ही आज एक देवाले व्हड दिवस त्या दिवसाक ताका देश विदेशा दाखोवन मेळचे आशिल्ले फ्रुट्स आतां विशेशण खारजुरो म्हळ्यार फूड आत्तां आमकां ड्राय फ्रुट्स म्हळ्यार ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಗಡಿ जाल्ले फूड तशें न्ही एक ड्राय फ्रुट्स मेळची उणे तशी तसले पुरो हाडून देवान निवेद्य करून त्या आईल जना पुरो वांटोवचें तशी तें एक व्हड एक सेवा ताका आमगेले गांवतुल्यान पुरो ओट्टून कलेक्शन करून केलो जन दर्शनारी तांकां आयिल्ले कश्टाक तूं आंगवण सांगून घेवका नजर काणेक तूं गांवां पेंटान तूं चमकून येवन माथ्यारी देवाक फ्रुट्स आनी हाण हांगा पावयता तेंच ताका परिहार म्हळ्यार केलो तुमकां देवान तशी नजरू काणीक ते प्रारंभ जावन हांगा आमी प्रार्थने फुडें येवन पावचे ते नजरू काणीक येतना देवाले हांगा भांगरा वाजप कोणाक गोतना मस्त हांगा देवाक आसचें वाजप भांगराचें ताजी नळी आसता न्हय भांगरा नळी त्या भांगरा नळीक श्रुती म्हूण आसता न्हय रुप्या श्रुती भारी विरळ तें खंय ना कोणाक गोतनाय तुमी मागीर उत्सवा जाल्यार पळया भांगराची ती तशी तसलो वैभव देवालो हांगाचो तशी त्या भांगरा वाजपारीची ह्या नजर काणीक घेवन हांगा देवाक पावीत करून तदनंतर भटमम्मान आनी पळय सांगिल्ले एक टायम आसता म्हळ्यार विसगड नातिले चांग वेळार एक देवाक प्रार्थना करून देवाक ते आमी खंयचे एक मध्य मंटप म्हणटाचे म्हळ्यार अभिषेक मंटप थंय हाण दवरून थंय कल्पोक्त पुजा म्हळ्यार कलश पुजा म्हणटाचे आमी देवाक हाण दवरले कडल्यार आमी अभिषेक प्रारंभ न्ही ते कलश पुजनी करून ताका ध्यान आवाहन पुरो करून मागीर पंचामृत अभिषेक स्वामी आयले हाजे तें कशें न्ही म्हळ्यार हो देव दिल्लो काशी मठाचे विजयेंद्र तीर्थ स्वामी म्हूण मारी काशी मठांत न्ही आमी यादवेंद्र दाखोवन म्हूण जाल्यार हांगा आमी आमगेले दीप नमस्कारा जाल्यार सांगताचे काशी मठीय विजयेंद्र कृत प्रतिश्ठा म्हळ्यार विजयेंद्र स्वामी काशी मठाचे म्हळ्यार हांगा प्रतिनित्य आमी दीप नमस्कारा सांगताचे आमगेलो तो एक कसं म्हणटाचे विश्वास हांगाचे एक प्रतीती त्या विजयेंद्र स्वाम्यान खंयची वैभव जावन म्हळ्यार तांगेले एक प्रितीच तो नरसिंह तो म्हूण त्या नरसिंहाक हांगा हाडून हें मार्गशीर पुनवेतेसो प्रतिश्ठ केल्लो म्हूण जाल्यार एक कसं म्हळ्यार खंय नासतले विशय हांगा
काशी मठा स्वाम्यानं ते कलश पूजे म्हणून सांगलं हांवें ते कलश पूजे करचे एक तांगेले व्यासरोगपती नरसिंहाक एक हांगा नरसिंहाक विंगड खंय ना. आतां तुमी पयर कोच्चीन तो आयिल्ल्याची व्हिडिओ काडला कशें जाल्यार स्वामी आपोवन आयल्याची ते देव सुरेखाची येवन आसता कलशो बटमाम पूजन केलेलो स्वाम्या दिता अभिषेक करचो. ऑल इंडिया खंय देवस्थानाचें आमगेल्या री तेची पद्दती देव काण हाणो ते मध्य मंडपा दवरनू पुराय जावन अभिषेकाक एक समय आसतना स्वाम्याक आव्हान करून थंय म्हळ्यार स्वाम्या आपोवन हाणो स्वाम्याल दिव्य हस्तून ते देवाक अभिषेक करचो. ते प्रत्येक कडेन चलचे एक क्रम जाल्यार मुलखे तशनी त्या देवाक स्वाम्यान येवन एक प्रसन्न पूजन करून म्हळ्यार षोडशोपचार प्रसन्न पूजन करून प्रार्थने वेळार स्वाम्यान थंय आसून स्वाम्यानाची त्या नरसिंहा काणो ते थंय मागीर जावचे आशिल्ले ते कल्पोक्त कलश पूजे पुराय स्वाम्यान करून पंचामृता अभिषेक स्वाम्यान करून शियाळे अभिषेक करून म्हळ्यार मस्त आसता शियाळे स्वाम्या करून मागीर तांगेले हांगा वास्तव्य आस म्हणजे तांगेले देवा पुजेक पुरो तांणी वताच. आज कॅम्पा दाखोवन आयले हांगा कॅम्प आस म्हणजे अपास सांजे 4 गंटे चलचे आशिल्ले कनकाभिषेकाक अपास स्वाम्यान येवन अपास सिंहासनार दवरचे स्वाम्यानच त्या मान्य मागीर अपास मध्यान पुजे दर्शना वेळार अपास स्वाम्यान येवन दर्शनार्थ प्रसादांनी घेवन म्हळ्यार एक संस्थान एक मर्यादा ती दर्शनारी दिवची ती स्वीकार करून तशी 3 पंथा प्रतिश्ठे पुनवे स्वाम्याल कॅम्प हांगाच म्हणजे देवा काडूक देवार अपास भितर दवरूक सिंहासनार म्हळ्यार कनकाभिषेक सिंहासनार व्हरूक तशींची मागीर अपास मध्यान पुजेक दर्शन सेवे वेळार अपास उपस्थित आसते. तशी एक काशी मठाचे आनी आमगेल्या देवस्थानाचे एक संबंद काशी मठाचे आनी आमगेले संबंद तितल्यारी राबना हांगाचे उत्सवा देव बिंदू माधव तो जाल्यार माधवेन स्वाम्यानच हांगा दवरलेलो हांगा मध्य दर्शन राबिल तेन्ना अपास पुनरारंभ केलेलो कोण म्हळ्यार माधवेन स्वाम्यानच अपास मागीर रंगप नायक म्हण काळारी भोवनेन स्वाम्यान अपास म्हळ्यार विशेष एक प्रत्येक हेज्जेक प्रत्येक हंताक काशी मठा स्वाम्यान हांगा चलचे प्रत्येक विशयांत विशेष तांगेल अनुग्रहान करतना हांगाची कीर्तिकी हांगाचे वैभवकी पुरो वाडला. आतां आमी प्रत्येक तुमकां दिसता तुमी कवर केला सुकृतीन स्वाम्याले 75 इयर्स तांचे तांगेले वृंदावनाचे म्हण सुकृतीन स्वाम्याक आनी मुल्क एक भारी एक अविनाव भाव संबंद तांगेले शिष्य म्हळ्यार सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक तांणी शिष्य स्वीकार केला जाग हो मुल्की 5 चातुर्मास तांणी हांगा केला तांकां मुल्की नरसिंह म्हळ्यार भारी प्रिती. आज तुमी कनकाभिषेक पळयता ती त्या कनकाभिषेका वेळार त्या माथ्यार आमी एक नवरत्ना किरीट नरसिंहाल वयर माथ्या आसता त्यान दिल्लेले सुकृतीन स्वाम्यानच. आज रात्री तंडूचे तेरू तो जाल्यार सुकृतीन स्वाम्यानाची तांगेले उपस्थिती म्हळ्यार तांगेली एक प्रतिश्ठे पुन्नव म्हळ्यार ब्रह्मरथ तंडू जायना आगमोक्त एक उत्सव न्हय जाल्यार सान तेर तंडूत न्हय एक व्हड तेर जाग म्हण तांणी तांगेले एक आशिर्वादान तांगेले एक प्रेरेपणे जाल्लेले वा प्रतिश्ठे पुनवे तेरू तशी ता जाल्यार सुकृतीन स्वाम्यानाची तांगेले उपस्थिती तांगेले दिव्य हस्तान जाल्लेले. तशीची हांगा आमी रुपया ध्वजस्तंभ पळयताची त्या तांगेले हस्तून तांगेले खालारी जाले म्हळ्यार तांकां मुल्की देवस्थान उग्र नरसिंह म्हळ्यार तितली प्रिती केन्ना जाल्यार हांगा घेवचें जाल्यार आमगेल्या गांवांत तांकां आमी दिवंक जाल्लेले कसो न्ही एक तांणी दवरलेले प्रीत समजावन गांवां चल न्ही म्हणलें दिसता तें आमगेलें कशें की एक प्रारब्ध असो जाल्यार तांणी विशेष प्रिती हांगाची तांगेले शिष्यस्वी म्हळ्यार सुधीन तीर्थ स्वाम्याले शिष्य स्विकाराचे कार्यक्रम हांगा भोव वैभवान 1944 चल्लेलो विशय. तशी सुकृतीन स्वाम्याले 75th पुण्यतिथी आराधनाचे बरें पर्वकालारी स्वाम्यान येवन आमकां प्रसाद दिवचे आमगेल पेंटेचे एक बरेपणाचे एक विशय. तशी काशी मठाक हांव सांगलें बिंदू माधव दर्शना तशी विशेष एक हें हांव मागीर सांगलें अभिषेक सांजे ताईं चलता पुरो जाणांनी एक उग्र नरसिंह ताका शियाळाचे म्हळ्यार ताका शांत करचें म्हूण न्ही एक अभिषेक म्हळ्यार एक वर्सा एक पण ताका भायर काडला ताका कसं एक अर्पण म्हळ्यार एक तीर्थ म्हणटान कसो जाता म्हळ्यार देवा एक स्पर्श जाता आमी कसं एक अभिषेक केलेले देवा स्पर्श जावन अपास आमकां आतां मेळटा
आमी तें सेवन एक आमकां मेळटा. तशें जावन अभिषेकाक विशेष जावन एक कसं तें इम्पॉर्टन्स आतां तुमी पळयल्यार देवस्थानाचें म्हळ्यार आमी वचून मेळचें आमकां तीर्थ आनी प्रसाद. तशी तीर्थाचे म्हणजे एक शियाळाचे हजारो हजार कळ्ळो तुमकां. आमी तीर्थ म्हण विंगडा पास मेळटा जाल्यार देवा एक स्पर्श जालेले एक शियाळाचे एक हें पळय तशी एक पंत घाल्लेलो आपास आपास खंय थंय एक पावली म्हळ्यार शियाळें हजारो कोटली वर्थ. आतां तशें एक 10-15 वर्स दाखोवन आमी जनाक तुमी 5 शियाळ्या भशेन चड घेवं नाका म्हळ्यार दिवं नाकाची. तुमकां दिवचें आसल्यार ताजें रिसीट करा म्हणून मस्त हजारो शियाळ्याचें रिसीट जाता. न्ही जाल्यार आमकां तें कंट्रोल करूं जायना. ते शियाळी व्हरल्यार व्हरलेलो दीस अभिषेक खंय करचो. एक 100 शियाळें एक हनुमंता अभिषेक करतो. एक वर्स आमी आशिल्ले पुरे आसपासाचे देवस्थाना पुरे हजार गटले शियाळें दिल्लें जाल्यार तांकां जाल्यार करूं जाता. तशी शियाळ्याचें तें वैभव जाल्यार एक मस्त वाडून आयला. तुमी पळयता आतां आमी तें मेशीन केलां फुडें कोयतीन करता तशें तितलें म्हळ्यार ते 4 घंटे भितर म्हळ्यार 4 o'clock आमकां कनकाभिषेक करपाची त्या केल्ल्या मात्र पास जेवणाचे न्ही कार्यक्रम क्लब्त समयार जाता. अतुल अनेक एक विशेष कसं म्हळ्यार खंयचे एक देवस्थानान तुज्यो विंगड कार्यक्रम जाताना एक कमिटी म्हणून करताची हांगा प्रतिष्ठापन कसं कमिटीनी ना दिसता म्हणून खंयचे पळोवच्या मेळना नातल्या इन्विटेशनार इतले नांव आसताची जबाबदार आसताची जाल्यार प्रतिष्ठापन दिवस इतले वॉलंटियर्स तांगेलें काम पुरो सोडून हांगा घेवन तांगेलें इतलें काम करता आसताची. आनी हांव तावळी सांगता आशिल्लो तांणी सान आसतना केल्लें काम आतां व्हड जाल्याची मस्त जावन आमी मस्त वर्स लागून कवरेज करता आसाची सन एक चल्लो आशिल्लो आतां व्हड जाला तो डिग्रीक तशी तांगेलें इतल्याक तांणी येवन करची की म्हणून तें कशी प्रोसिजर चलता हांगा. खंडीत हांगा कमिटी म्हणून येना मिटींग म्हणून येना इन्विटेशन म्हणून येना मस्त नेम येता तुमगेले प्रतिश्ठेपन इन्विटेशन येता तुमगेले तर्फेन जाल्यार पयलीं निमगेले आमी कवरेज करतना आमगे तुमी इन्विटेशन पेटयाचें म्हणून आमगेलें इन्विटेशन म्हणून प्रतिश्ठेपन इन्विटेशन ना. मागीर जनाक कसन समयार कसन चलता ताजे खातीर आमी जाहिरात एक 2-3 दीस फुडें एक पेपरार दिवचें करूं कसले म्हळ्यार येता स्वाम येताचे कितले घंटे येताचे जनाक वळखा तितले खातीर शिवाय एक इन्विटेशन दिवन एक कमिटी करून चलचो एक हें न्ही देवाल उत्सव देवाल दीस पुरो जणे स्वप्रेरणे येवन तांगेले शक्तानुसार सेवे करताची शक्तानुसार म्हळ्यार तनु मन धनान तुमी पळयला एक सानू उत्सव न्ही प्रत्येक विशयांत वॉलंटियर म्हळ्यार शियाळ तासचें आसचें बरो भितर घालचें आसचें बरो क्लिनींग आसचें बरो ते सबरादाने वेळार आसचें बरो चावंटुचें आसचें बरो क्यू मेंटेनन्स आसचें बरो प्रत्येक विशयांत स्वयंसेवकाल अगत्य आसा तांतान्य जावन येताची कोणें लिडर म्हण ना म्हळ्यार एक देवानं चलोवन कळ्ळो तुमकां एक थर्ड फोर्स म्हणटाची तशी देवानं चलोवची. अतुल आमी आतां खंयचे एक फोटोग्राफ पळयल्यार थॉट्स वताची म्हणटाची तांचे पळोवन आलोचना वताची हांगाची उग्र नरसिंहा पळयता न्ही मस्त एक छंद मूर्ती ते म्हळ्यार प्रत्येकांत विशय असते आनी तसल मूर्ती खंय पळोवच्या मेळना आमकां उग्र नरसिंहा तसल एक आमी फोटोवर पळोवन अशा पुरो जाल्यार मूर्ती हांगाची पळोवचे आनी भायर काणू ते अभिषेक जाता न्ही मस्त थॉट्स वताचे आमकां स्टोरी गोतस हिरण्यकश्यपूल स्टोरी गोतस कसं जल्ला म्हणून गोतस ते पुरो उडगास येता त्या मूर्तीचे विशय ಸ್ವಲ್ಪ सांगचे जाल्यार कसं सांगताय. खंडीत एक अद्भुत जावन आशिल्ली मूर्ती पळयतना एक म्हळ्यार एक नरसिंहूय एक नटराजाल एक भंगी वय एक विशेष जावन आशिल्ली एक मूर्ती म्हळ्यार नटराज म्हणले काय जाल्यार एक नटराज भंगी म्हळ्यार एक पांयार बील देंवतो. तुमी सगळे ते मूर्ती पळयल्यार एक पांयार अनेक पांय वयर कोर न्हू कळ्ळें ते सगळे मूर्तीक सपोर्ट ते एक पांय म्हळ्यार एक ब्रॉड तागेलें एक हें आसा म्हळ्यार ते आंत्रमाळ दोर न्हू अष्टभुज म्हळ्यार 8 हातां देव तो त्रिनेत्र तो 3 दोळ आसता ताका 2 हातांत शंख चक्र चक्रांनी शंख धरला रायट हँड चक्र धरला लेफ्ट हँड शंख धरला 2 म्हळ्यार रायट हँडान हिरण्यकश्यपाला माथ्य धरला लेफ्ट हँडान तागेलो पांय धरला तागेले वज्र नका म्हळ्यार तागेले नंकुटचे तागेले आयुध ते नंकटा तुमी करेक्ट एक नोट केल्यार शार्प नंकुट आसा त्या 2 म्हळ्यार 2 हातां नंकटान तागेलें पोट पिसूळचें करेक्ट दिसता आनी 2 हातान आंत्रमाला म्हणटा म्हळ्यार तागेलें इंटस्टायन अशी गळ्या घालून एक नंबर आनी सिंह तो सिंह गर्जने म्हणटने एक तागेलें
ते केसच पळया अशी रावता तुम्ही पळयला असं लायन किंग आणि तांचे कळवे एक नमने एक विशाल जालं तसले एक तोंड तसले एक भंगी जाल्यार तो उग्र नरसिंह म्हणटाचे जाल्यार तो उग्र वे म्हण उग्र नरसिंह म्हणून सांगचे मांत्र मी जाल्यार उग्र न्ही तो देवाक म्हळ्यार उग्र कोणाक दुश्टा मांत्र शिश्टाक पालन करतलो म्हूण एक विशेष जावन एक तें हाजी कसं म्हळ्यार एक नाभी कमल म्हणटा आमी नाभी कमल आसा भृगुलांछन म्हणटा ती भृगुलांछन हांगा हरद्यार आसा तशी हें पुराय आशिल्लें एक विशिश्ट जावन आशिल्लें शिल्पांत मांत्र म्हळ्यार तसल आशिल्ल्याक विशेष सानिध्य भरीत एक विग्रह म्हणून शिल्पकार सांग तसल पुराय एक विशय आशिल्लें एक विग्रह विजयन स्वाम्यान आमकां दिल्लें म्हळ्यार आमगेले एक अनुग्रह केलेलें तागेलें तें आमी अभयहस्त म्हणून मेळटा हांगा तें उजव्या हातांत आशिल्लें तागेलें चक्राचें गंधान लागून म्हळ्यार त्या नरसिंहाले एक मूर्ती घरकडेक दवरच्या नज म्हळ्यार मुर्तीचे फोटो जाल्यार एक आमी देवा पडल्यार दवरच्या नज आमगेले मुलकेन कोणाले घरकडे देवाल ते फोटो काडचे आतां बरो फोटो काडताचे फुडें आमकां मस्त चर्चा न्ही जाला तुमी नरसिंहाल फोटो दवरच्या नज तुमी पेपरार आनी घालच्या ना म्हळ्यार दोन विशय एक तांत आसा म्हळ्यार तितले एक भय तशें एक भक्ती त्या मुर्तीक ताजे रुपाक आमी एक मोल दिवका म्हूण कळ्ळें अशी एक तें खंय जो एक काण उड्डो तसलो विशय न्ही तो विशिश्ट एक तें हें ताका मर्याद मेळका म्हणलें कळ्ळें तशें जावन फोटो जाल्यार आमी हांगा देवस्थानांत तुमी फोटो देवाल फोटो दी म्हळ्यार नरसिंहाल फोटो दिवची क्रम ना तसले आमी सांगताची अभयस्त म्हूण मेळटा तेंची दवरा ताजे लॉकेट कोण घाला की तुमी देवा पडल्यार जाल्यार त्या कर्णा दवरा तेंची अभयस्थची एक सुदर्शनाचे षटकोणाचे खंयचे एक हें आस की प्रसादान लागयलें तशी तेंची एक देवाक एक प्रतीती त्या मान्य एक पांयार राबिलो म्हणून म्हाका एक विशेश जावन एक प्रिती जो ते एक मुर्तीर कसं म्हळ्यार हिरण्यकश्यप कसं ह्याक तुमी खंयचे एक आतां मस्त कॉमिक्स वाजूच्या बरोची खंयचे नरसिंह अवताराचो आसता बरो भागवतात आसता बरो एक हिरण्यकश्यप म्हणले कुठलें कशें एक आमगेलें चित्रण आसता एक रायो एक विशाल जावन अशें शरीर म्हळ्यार एक कळ्ळें हायट वेट आशिल्लो ಸ್ವಲ್ಪ काळो होडोड मिशी कळ्ळें मिशी वैर जावन म्हळ्यार मिशी म्हळ्यार कसं लागता तें चित्रण तशें कशें मिशी म्हळ्यार एक अहंकार तत्वाचें एक प्रतीक म्हळ्यार मीश वैरस म्हणून दिले ताका अहम असं एक आमी मर्दांगी म्हणटा पळय तशें म्हण न्ही कळ्ळें तो एक तशी राक्षसा पळय एक धाटी मीश आनी बरें दाखोवचें कसं म्हळ्यार अहंकार असो ह्या विग्रहार हिरण्यकश्यपू तुमी नरसिंहाले तागेले पांयार पळया ताका मीश ना तागेलें तोंड पळया तागेलें तोंड प्रहल्लादाल तोंड म्हण केस अर्थ कळ्ळो तुमकां देवान ताका पांयार दवरन ताका म्हळ्यार जांगेर दवरन ती सुलतना तागेले अहंकार सगळे देव वचून तो एक नमने संतोष भावार आसता राक्षस आशिल्लो देवा म्हाका तो उद्धार केल्लो म्हळ्यार एक कुशीर तो वयर पळयत आसता तुमी समय एक नोट कर एक राक्षस हा जाल्यार एक उद्धार केल्लो एक नरसिंह मुर्ती हो भयंकर विशिश्ट तशें हांगा कोण आयल्यार बरें जाता खंयच्या मनोभावाच्या आयल्यार देव म्हळ्यार एक भावना येता भिवून म्हळ्यार कळ्ळें कोण आयल्यार हांगा देव म्हण मात बक्षितेच तसले एक विशेष जावन आशिल्ले एक मुर्ती एक विशेष जावन हांगाचे एक शक्ती ಎಸ್ ನೀ ಅತುಲನ ಹಂಗ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯಕ ಪೂಜೆ रेग्युलरली जत्ता असता मुलके व्यंकटरमणालय विषय आम्ही उलोवक हे संदर्भ रे कसं सांगताच हांगा म्हळ्यार आमी कार्णिके देव नरसिंह हांगा मागोवन देवचे प्रसाद पर्यंत नरसिंह जाल्यार यथार्थ जावन हें पुरो चलचें व्यंकटरमणाल नांवार हें व्यंकटरमण देवस्थान म्हण मांत्र न्ही हांगा अशें आस्ती पास्तेर केन्नाय श्री व्यंकटरमण देवरू म्हणूच हांगाचें पट्टा देव व्यंकटरमणूच हांगा रथोत्सव आसा कार्तिक पुन्नव आसा आषाढ शुद्ध दशम आसा आषाढ शुद्ध दशमीक म्हळ्यार आषाढ शुद्ध दशमीक देवान चातुर्मासा बसचें तेन्ना व्यंकटरमण अभिषेक
वनभोजना वता आता कारकळांत वनभोजना पट्टादेव घेवन वताची थंय वचून ताका अभिषेक आसा हांगा पट्टादेव पुडू उत्सव वता आशिल्ले म्हणून जाल्यार आतां अभिषेक करचो वेंकटरमणाक रथोत्सवाक अभिषेक करचो वेंकटरमणाक उत्सवाक बिंदू माधव हाडचो आसता बरं म्हळ्यार पट्टादेव वेंकटरमण तो जाल्यार एक विशिश्ट एक वैभव घेवन आयलो म्हळ्यार कारकळा दाखोवन आयलो खंडीत जाल्यार कारकळाचे फुडें पुरवान तो तिरुपती आशिल्लो तिरुपती आनी हे देवस्थानाक विशेष एक नंट आसा हांगा दर्शनारी शेनवार हांगा तिरुपत देवालय धर्मस्थल देवाल काणीक आमी सुरे आयल कोण दर्शन भायर आयले कोण सांगता तिरुपत देवालय काणीक तिरुपत देवाल आंगवण आसल्यार मुखार येवका म्हणून म्हळ्यार हांगा तिरुपत देवाल डब्बी आसा आनी आमी ते विंगड लॅक दवरताचे आमगेले डब्बी विंगड म्हळ्यार आमी हांगा रिसीट करचे जाल्यार देवाल भंडार विंगड आमी हांगा स्विकार करचे तिरुपत देवाल भंडार विंगड आमी ते विंगड ते लॅक दवरताचे कोणाकय मस्त गोत ना अशें आसता बरं केलो जाणां गोत आसा प्रति वर्स TTD म्हळ्यार तिरुपती टेंपल देवसम्स कळ्ळें तांणी हांगा स्वता येवन हांगा आमी जम केलेलें तें तिरुपती काणीक तांणी व्हरून आमकां रिसीट दिवन वतात कळ्ळें म्हणटना तिरुपतीचे एक अंश म्हणून सांगू येता तिरुपतीचे एक देव हांगा येवन बसला तांचो संशय ना तसल एक वेंकटरमण पुरा चलचें तागेलें नांव म्हळ्यार वेंकटरमण देवस्थान अतुलना मस्त विषय पुरो सांगले तुम्ही आमगेले ऑडियन्सांकय मस्त एक विषय कळ्ळ नासतात आनीक एक विषय कसो म्हळ्यार वेंकटरमण देवस्थानाक हांगा मुलकेंतू आमचे गेल्यान मात्र न्ही आज सकाळी दाखोवन आमी पळयता आशिल्लीच मस्त विंगड जन येतात तांगेले नंबिका मस्त आसा सकाळी येवन वेट करताची तें पुरा कशी म्हळ्यार अति प्राका देवस्थान हें सदां 800 वर्सां इतिहास आसा देवाल आस्ती सदां म्हणटा तुमी सांगलें पणबूर बचपे एक थंय आजी खंय जाल्यार असो केलो आस्ती आमगेले देवा म्हळ्यार तुमी करेक्ट एक सोदू गेल्यार विशाल आस्ती आशिल्ले देव तें घेण दिलें की आनी विशेष कारणिके देव कारणिके ती निमित्त हांव सांगलें आमी नरसिंहाल विशय उलयल्याची विजयन स्वाम्यान एक अनुग्रह केल्ले विशय उलयल्याची काशी मठाचो संबंध उलयल्याची वेंकटरमणा विशय उलयल्याची बिंदू माधव खंय तो काशी आशिल्लो थंय दाखोवन माधवेन जावन हांगा अनेक विशय कशे म्हळ्यार देवदर्शन हांगा कालभैरव देवदर्शन शतशतमान हांगा देवदर्शन बहा ख्याती घेतले खंय कसने एक बाक्सनात खंयच्या बाक्सनातले एक प्रॉब्लम खाली देवाले गंदा गुळीन सॉल्व जालें कितलें की निदर्शन आजी काय जाल्यार आमकां दिसता हताश जावन येताची कसं करची म्हणून कळना देवा म्हणून कांय ना तागेले एक गंदा गुळीन सगळेच प्रॉब्लेम सॉल्व जावन वता तशी दर्शनारी नमगून कश्टारी आजी काय जाल्यार विंगड जाती तेचाची विंगड गांव दाखोवन येताची शिवमोगा सिरसी खंय दाखोवन जावन येता म्हळ्यार आत्ता न्ही तांणी सांगता ते मेगेल आज्जान पिज्जान हांगा येवन काणी गेलेली केलो जन सांगता डब्बी मेगेल आज्जान पिज्जान जावले आमकां वतना आशिल्लें मागीर प्रश्नार पळयल्यार मुल्की देवाल डब्बी म्हूण कळ्ळी विसरले आमी तशी मस्त निदर्शन आसा तशी दर्शना निमित्त हाजी ख्याती आसच्या पुरो हाजी एक वैभव आसच्या पुरो हांगाचे एक कारणीक आसच्या पुरो वाडत आसा आजीक जाल्यार वाडटा आसा आदिके जनाली संख्या आसच्या पुरो दर्शनाक नमून येयले मस्त जन आसा तशी एक कालभैरव दर्शनाक एक हांगाचे एक ख्यातीक एक कशें म्हणटा फेदर इन द क्राउन म्हणटा पळय तशी दर्शनाचे एक निमित्त देवाले एक जाग्याचे एक कारणिकेचे हागेले एक प्रसादाचे एक पवर तशी प्रति एकल्याने नमगून येतात गांवतूल तर नमगिताचे परगांवतूल जाल्यार परजाती नमगताचे आतां गांवतुले परजाती ते नमगुचे एक सहज जाल्यार परजाती परगांवतुले नमगता शिवमोगा दाखोवन शिरसी दाखोवन आमी सांगलो कुमटा दाखोवन मस्त आमचे गेले न्हय जालेले हांगाल देवाल भजक आसा तशेंच येतलो संजवाळ समाराधन आसता जाल्यार ताजे फुडें हांगा मेळचे एक लायन आमकां पळोवच्याक सादारण थंय एंट्रन्स जाल्यार थंय पावता तितली व्हड लायन आसता जेन्ना विंगड गांवांत तांगेलें काम जाले नंतर येवचें मागीर कारकळा दाखोवन मस्त जन येवन पावताची अशी विंगड गांवां दाखोवन येवन पावताची ताजे एक विशय फुडें आमी सान आसतना अभिषेक आवडल्यार इतले जन खंडीत येनाशिल्ले
तेंच सांगलें वैभव देवान वाडयला म्हण अभिषेका जन म्हणल्यार रे कळ्ळें तुमकां भितर वचेत सुत्त काडयत आपास लायनार आपास 2-3 बंदा देवा पळोवन एक लायनार राबका जाल्यार री हाजे पास लायनार राबका म्हणल्यार जायना 1.5-2 घंटे लागता तुम्ही पळयला ते भोजन साळे हांगा लायन कळना तुमकां वत येता म्हणून आमी थंय हें घाला जाल्यार 1 किलोमिटर लायन आसा सादारण 1 किलोमिटर एक लायन आसा अभिषेक पळोवचो फूड तशें नाशिल्लें फूड जेवणाक हांगा गलाटो वच्चा कश्ट प्रतिश्ठेपन जेवण जेवकाची प्रतिश्ठेपन प्रसन्न जावन आसता त्या नरसिंहान सिंहासनार आसून तागेले अभिषेकान जावन बसतना मागील दिता कसं असल्यार त्या वेळार आमी पावका म्हणलें एक मस्त जन एक नंबिका रात्री येवची जन विंगड जाल्यार आत्ता आरता देवाला अभिषेक पळोवका असल एक मूर्ती आसता असल एक शियाळाचे एक पावीत केल्यार आमकां बरें जाता तागेलें तें तीर्थ पडल्यार बरें जाता म्हूण सांगून येवची जन वाडतास तशें जावन फुडें दर्शना म्हणलें उत्सव बार सर तरी 100 गटले जन म्हणल्यार हजारो म्हूण येता देवाले निर्भय घेवच्या एक दर्शना सुत्त म्हळ्यार 4 घंटो एक सुत्त काडूक 4 घंटो हांव पळयला जाल्यार आतां अभिषेक जावन जेवण जावन हें परत मागीर तेन्ना 8-8:30 जाल्लेलो आसा आमी आतां कशें केलें तें कर्टेल केलें म्हळ्यार ते दीस दर्शनाचें खाली अभयप्रसाद मात्र कसं न्ही एक निर्भय म्हूण नाम जाल्यार देवान सिंहासनांत 8-8:30 जाता म्हळ्यार जनाची संख्या चडना वैभव चडला तशी 3 भागार आसता तें अभिषेक जेवण उत्सव 3 भागांत एक विशेष आसा आनी हांगाचे उत्सव म्हळ्यार एक भार एक सात्वीक आतां तुमी हें म्हणून सांगलें पयर मुकुट द्वादशी एक लायव्ह दाखोवका म्हणलें केलें म्हळ्यार उत्सवांत एक गोडी म्हणटात आतां कळ्ळें उत्सव म्हळ्यार कसो उत्साहान एक सात्वीक एक दैवीक जावन आशिल्लो उत्सव देवदर्शन आसून भितर तें एक 5 सुत्त दिपराधन दर्शन सहित भायर येवन ह्या रथा उत्सव जाता तरी ते हांगा आमी गोपुरोत्सव म्हणटा ते पडल्यार बेसून देवाक उत्सव ह्या रुप्या रथारी भांगरा गरुडारी कळ्ळें देवाक एक उत्सव तदनंतर यक्षगानाचें हें बरें उत्सव आसा मागीर आपास देवदर्शन सुरू जाता देवदर्शनारी खाली एक गंदागुळी कस्सन कश्ट आसले देवा एक माग म्हणटा एक तागेल वाक्यारी केलो जन पळया एक भारेक विशय सांगता मस्त जनान हें ज्योतिष्य आनी दर्शन तांकां तें डिफरन्स कळना म्हळ्यार तांणी लेखताची दर्शन म्हळ्यार एक ज्योतिष्य जेवो एक प्रिडिक्शना म्हूण ज्योतिष्य म्हळ्यार एक वेदाचें अंग ज्योतिष्य भयंकर एक पवरफूल म्हळ्यार एक शास्त्र तें कळ्ळें काली कसो जाला आजी कसो जाता फाल्यां कसो जावचो पुरो म्हळ्यार एक आमकां एक ताजेर एक लायट थ्रो करता ज्योतिष्य भयंकर पवरफूल दर्शन म्हळ्यार एक विशेष एक विंगड विशय आमी दर्शन केन्ना जाता म्हूण मातशे जणांनी एक निमूचें म्हळ्यार गोत्त तशेल्यान न्ही जाल्यार केलो जनान म्हाका जाता करताच सांगलां अमके तारीख भितर जाता देवा अमके तारीख जाता तशें न्ही तो काल भैरव केलो जण काळ भैरव न्ही तो काल भैरव महाकाल म्हणटा काल म्हळ्यार टायम त्या टायम कंट्रोल करता आशिल्लो भैरव तो तागेले भैरवाले हातांत आसचे केन्ना एक ब्रह्मकपाल म्हणटात ब्रह्माले शिरच्छेदन केलेले महादेवाले एक रूप तें तागेले हाताक ब्रह्मकपाल स्टिक जावन ब्रह्मकपाल म्हळ्यार कशें न्ही ब्रह्म म्हळ्यार कोण सृश्टी करता तागेले एक मात तें म्हण अर्थ कसो म्हळ्यार आमगेले एक कर्म घेवच्याक एक विधान तें कर्म घेवचें म्हळ्यार कसो म्हळ्यार आमी कसं की एक फुडल्या जन्मांत आसच्या बरो ह्या जन्माचो कसं की एक पाप करून आसच्या बरो कसं की वायट करून आसच्या बरो ताजे निमित्त आमगेले प्रारब्ध कर्मान म्हणटना आमी कसं की एक कश्ट भोगताचे त्या कश्टा निमित्त देवाले येवचें देवा एक परिहार करूं ते परिहार जावंक जाल्यार ते कर्म कसं जाल्ला पळया ते कर्म दोष कसं जाल्ला ते निवृत्त जावं ताका कसं न्ही ज्योतिशार परिहार जाता ह्या होम करी त्या होम करी अशें करी तशें करी तें पुरो नाशी केवल तागेले पट्ट्या पेट्टार आसच्या पुरो तागेले एक तीर्थ प्रोक्षण आसच्या पुरो जेव्हा केवल ताणें तुमकां एक पळयले निमित्त जेव्हा देवाले एक वाक्यान
देवची प्रसाद देवालोच तो एक कसं नाही मिडियम म्हणता आमी तशी देवाल काडणेके निमित्त त्या भैरवाले एक उपस्थिती री त्या कर्मदोष परा निवृत्ती जाता अर्थ कळो तुमकां ज्योतिष विंगड ज्योतिषार निमगून मागीर आमी पास परिहार करता हांगा देवाले प्रसाद घेवचे एक परिहार तागेले खाली एक प्रसादान करतना तुमगेले कसं दोष असते सहज मस्त होड दोष आसा एक पळय प्रसाद घेतले कुडले सॉल्व जातवे ना आमगेले करूंक झेलेरी ताका एक वाट खंडीत आमी एक श्रद्धेरी तागेले एक आयल्यार देवाल्याक नमगून आयल्यार ते दर्शनार खंडीत आमकां ताजी एक वाट मेळटा तशी दर्शनार नमगून आयले हे उत्सवा कालार एक खाली एक तागेले गंदा गोळी मेळ्ळ्यार आमगेले कसन कश्ट असल्यार खंयची निवृत्ती ना विशय असल्यार एक सॉल्व जाता म्हणलेले एक जना विश्वास मानत न्ही ताजे निदर्शन हजारो आजिके जाल्यार चलता तशी जन हांगा सकाळ विंगड येताची जेवणा विंगड येताची उत्सवा विंगड येतात धन्यवाद ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅತುಲ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು